नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी निरपणसाची भाजी करूया तिसऱ्याची मासा घालून। निरपणस बरो धुवन तासून ताजे फोडी करून घेवपाक जाय, कुडके करून घेवपाक जाय। निरपणसाचे हांवें फोडी करून घेतल्यो। हे पळयात, अशे करून कुडके करून घेवपाक जाय। खूब मोठ्यो फोडी करपाक जायना आनी सामक्यो पातळ करपाक जायना। हे पळयात, अशे करून फोडी करून घेवपाक जाय। अशे कुडके करून घेवपाक जाय। आणि ह्यो फोडी करून जाल्यानंतर आता आमकां एक 2 वेळा उदकान तो धुवन घेवपाक जाय। तातून घालपाक हांवें तिसऱ्याची मासा घेतल्या। तिसऱ्यो कल्लोन ताजी हांवें मासा काडून घेतल्या। 2 कांदे हांवें बारीक चिरून घेतल्या। हो कांदो आमकां शिजत घालपाक लागतलो। 1 वळ्याची सोय, 2 कांदे उबे चिरून घेतल्या आणि कांदो आणि सोय बरी बारीक गॅसाचेर भाजून घेतल्या। सोय आणि कांदो भाजून घेतला तो आमकां वाटून घेवपाक जाय। आता हांवें सोय आणि कांदो मिक्सरान घातला। तातून हांव घालता अर्धो चमचो हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता गरम मसाला पावडर। तुम्ही सदा जेवणाक वापरता गरम मसाला पावडर ती घातल्यार जाता। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेवया। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातून हांव 1 चमचो तेल घालता। तेल तापले तशें तातून हांव कांदो घालता। हांवें 2 कांदे बारीक चिरून घेतल्या ते घालता। कांदो मातसो तळसून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। कांदो तळसून जालो। आता तातून हांव घालता निरपणसाच्यो फोडी। निरपणसाची फोडी घातल्यानंतर थोडेशे उदक घालता हांव तातून। चवी पुरते मीठ। फोडी शिजता आसतना मीठ घातले म्हणटकूच फोडी बऱ्यो रुचीक लागता। मिक्स करून घेवया आणि आता गॅसाची फ्लेम हांव मिडियम करता। पयली आमकां फोडी शिजोवन घेवपाक जाय। झाकण घालून पयली फोडी शिजोवन घेवया। आता पळोवया निरपणस शिजला जाल्यार। निरपणस अजून शिजूंक ना, शिजपाक थोडो वेळ आसा। आता आमी तातून घालूया तिसऱ्याची मासा। मिक्स करून घेवया। तिसऱ्याची मासा घातल्यानंतर 2-3 मिनिटां शिजोवन घेवया। आता तातून घालूया ग्राइंड केल्या ती मिरसांग। थोडेशे उदक घालता। मिक्स करून घेवया। तातून घालता 2 सोलां। मिक्स करून घेवया। हांवें तोणाक करता आसतना तिसऱ्याची मासा घातल्या। तुमकां जर वेज करपाचें आसा जाल्यार त्या जाग्यार तुमी वाटाणे घातल्यार जाता। आता बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। भाजी शिजता आसतना आमी मीठ घातिल्लें। आता चाखून पळोवन मीठ जाय जाल्यार घालपाक जाय। थोडेशें मीठ घालता। बरो खतखतो येवपाक लागला। पळयात, निरपणसाचे तोणाक तयार आसा, रेडी आसा। निरपणसाचे तोणाक तिसऱ्याची मासा घालून केला। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।